एक इम्पॉर्टंट न्यूज आम्ही तुमच्या फुड्यान घेऊन येयल्ली आहा ती म्हणजे जो न्यू पाटो ब्रिज आहा तो 4 दिसांक बंद आसतलो। ताजो तो कन्वर्ट आहा ते PWDन कन्वर्टाचें काम हातीन घेतलेलें आहा आनी ते काम चालू जाल्लें आहा। तशेंच जे कोण मडगांवच्यान फोंडेच्यान जे लोक कामाक येता पणजेन तेंच्यांनी जो ओल्ड पाटो ब्रिज आहा तो यूज करचो, नाजाल्यार जे मळ्या सायडीच्यान जो ब्रिज आहा तो यूज करचो एंटर करपाक पेंजीम सिटी आनी भायर सरपाक जो न्यू पाटो ब्रिज आहा तोच एक्सेस आसतलो तांकां। 14 तारीख जो न्यू पाटो ब्रिज आहा तो बंद आसतलो। सो ट्राफिक मॅनेजमेंट तुमचें कशें आसा? आयच्यान 4 दीस पाटो पूल आहा जो इनकमिंग पेंजीम सिटी भितर येवपाक तो बंद आसतलो फॉर एक्सपान्शन जॉयन रिपेर करपाक PWD काम घेतलें आसा। ताका लागून ओल्ड पाटो ब्रिज आमी तेजें नोटिफिकेशन कलेक्टराक मॅडमी कडसून नोटिफिकेशन घेवन तो आतां रिवर्स केला तेजें मुवमेंट। सो पणजेन जे कोण भितर सरपाक सोदता ते ओल्ड पाटो ब्रिजा वयल्यान भितर येवपाक सोदता। फक्त आतां एंट्री भायल्यान एंट्री न्हू फक्त आतां तो कोण परतींतल्यान बीन म्हटल्यार चर्ची कडल्यान येतले पळय तेंच्यांनी कंपल्सरी रायड घेवन मळ्यातल्या ब्रिजा वयल्यान भायर सरपाक आनी जे कोण भितर सिटीन वचूंक सोदता ते कंपल्सरी ओल्ड पाटो ब्रिजा वयल्यान। सो ट्राफिक बीन चड अशें जावचें ना म्हणून ट्राफिक आतां कशें आहा हो हेवी वेट मातशी कमी आहा ह्या ब्रिजाची कितें आहा लोकांनी आपलें प्लॅन करपाक जाय अकॉर्डिंगली। सो मातशें जर्नीज आपली बेगीन स्टार्ट करून येवपाक जाय। तशें ऑल्टरनेट आनी ऑप्शन आसा मळ्यांच्या ब्रिजा वयल्यान सुद्दां वचूंक मेळटा तुमकां भितर पणजे सिटीन वयतले जाल्यार तें एक ऑप्शन आसा। सो आनी मॉर्निंग टायमार डिपेंडींग ऑन द ट्रॅफिक सिच्युएशन आमी सपोज रिवर सायड लेन आहा पळय म्हटल्यार जी एक्झीट करता पणजे सिटींतल्यान ती आमी 2 वे करपाक हें प्लॅन केला बट डिपेंडींग ऑन द ट्रॅफिक सिनारियो चड ट्रॅफिक हेवी मुवमेंट आसलो जाल्यार। ओके हेची फुडली अपडेट आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतले। तो पर्यंत पळयत रावात GNH। तुम्ही पळयतात GNH। आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे टायर चेंज कर मरे। योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी। अरे वाह! योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव।